म्हापशा व्यापारकारांची आणि गोंय व्यापारकारांची युनियन जी आसा तेंची दोनूय जाणांची मिटींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा आणि डीएमए वांगडा जाल्या. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज बीन व्हेरी अकोमोडेटिंग एंड ही हॅज गिवन डायरेक्शन टू द डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टू अलाव अंडर ईज ऑफ डुईंग बिजनेस इन गोवा दॅट येता ते फुडले असेंब्ली पयली एक ऑर्डिनन्स येतले वेर एनीबडी अप्लायंग फॉर रिन्यूअल ऑफ lease agreement within 3 days or 4 days or shortest period, the lease agreement would be deemed renewed if the council delays in any form, unless it is mentioned to them that there are certain outstandings or there are certain defaults in caused by the lessee between the lessor and lessee. Those files that are clear will be considered deemed approved. Lease agreement असली पळय ती खूप पेंडिंग असते. आमची लीज एग्रीमेंट 2018 सोंपलेली त्याच्या उपरांत एग्रीमेंट आमकां जावपूच ना. हो विषय खूप वर्सां पेंडिंग आसता. तर आमच्या ऑनरेबल MLAन आयज ऑनरेबल CM कडेन मिटींग आयज फिक्स केली. त्याच्या कारणे आम्ही ऑनरेबल CM कडेन हो विषय मांडलो आणि आमचे जे वेगळे वेगळे विषय असले ते सगळे मांडले लीज एग्रीमेंट आणि प्लस रिटर्न ट्रान्सफरा संदर्भात. तर ऑनरेबल CMन सगळे आमचे विषय असतात पळय ते बरे भशेन हँडल केले आणि ईज ऑफ डुईंग बिजनेस ह्या जी संकल्पना आसा ती खरीच इम्प्लिमेंट केली अशें आमकां आयज दिसता. पूण आमी ऑनरेबल CMचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे खूप खूप आभार मानता. CMन आमकां सारकें एश्युअर केला की सगळे जे कितें आसा पळय ते आपूण सगळे DMAक सांगून जाय ते चेंजीस करून तुमकां जाय तशें सगळें हें करून दिता. आनी जी आमची रेंट आसा पळय सद्या रेंट आसा ती इनक्रीज आमची ऑलरेडी 5%, थोड्याची 10% ऑलरेडी जाता. सो तुमची आतां सद्या आसा पळय तीच कन्सिडर करता म्हणजे कशें आसा आमचे 2015 आमी लीज एग्रीमेंट लास्ट केल्ले 2018 आमचें सोंपलें आणि त्याच्यानंतर म्युन्सिपाल्टीन करूंक नासलें. पूण आमी वेपाऱ्यांनी बऱ्याचशा वेपाऱ्यांनी आमी सगळे डॉक्युमेंट म्युन्सिपाल्टी कडेन दिल्ले. सो CMन सगळ्या DMAन इंस्ट्रक्शन कितें दिलां की आमचे जे पयलीं जर तेणी केल्ले जाल्यार आमचे तीच रेट आनी ते चालू उरतले आसले. सो आमकां तीच कन्सिडर करून आमचे न्यू करतना बसून ते इन्क्रिमेंट तितकेच करून करचें म्हणून तेका लागून हांव CMचे आनी आमचे जोशवा सराचे धन्यवाद करता.